Hello and welcome to this all new episode of युवापंथी on your loving channel Prudent. So friends, युवापंथी म्हळ्यार कितें आनी युवापंथी ह्या शोन तुमकां कितें पळोवपाक मेळटलें. आता तुमची जनरल नॉलेज जितली आसा ती तर टेस्ट करपाक मेळटलीच. म्हणजे जे क्वेश्चन्स आमी डेली लायफान आमकां खबर आसपाक जाय ते जर खबर ना जाल्यार कितें जावपाक शकता हें बीन तुमकां कळटलें. प्लस कॉलेजीन जे बज आसता किंवा नवीन गोष्ट जी कितें घडटा, नवीन ट्रेंड कितें आसा हे सगळे आमचे ह्या शोन पळोवपाक मेळटले. इन शॉर्ट, युवापंथी इज इक्वल टू मॅडनेस, क्रेझी, युनिक एक्सेट्रा एक्सेट्रा. सो विल स्टार्ट विथ फर्स्ट एपिसोड ऑफ युवापंथी. सुरवातेक गोयचे तरणाटे, गोयचे यूथ जे आसा तांकां तांची तोखणाय करपा सारकी गोश्ट म्हळ्यार सोशल नेटवर्किंग सायटीचेर तांचे कमेंट्स. आजकाल जायते स्टेटस आमी सोशल नेटवर्किंग सायटीचेर पळयतात न्ही. सो ही जी एक गजाल आसा ती भरपूर इम्पॉर्टंट आसा. काश्मीराक फ्लड आयला सगळ्यांक खबर आसा, सगळ्यांनी टीव्हीचेर पळयलां आसतलें. जे सैनीक, जे नौजवान, जे आमचे इंडियन आर्मी बरें काम करता काश्मीराक लोकांक वाचोवन, तांकां सलाम करता, तांचे बद्दल खूब बऱ्यो बऱ्यो गोश्टी बरयतात. ते पळोवन खरेंच खूब बरें दिसता. आमचे गोंयच्या भुरग्यांचो देशा प्रती प्रेम. आणि आयज युवापंथीच्या द्वारा आमचे गोयचे सगळे तरणाटे यूथ हांचे कडल्यान हांव जे इंडियन आर्मी आसा तांकां करता सलाम. फ्रेंड्स, आनी एक गोश्ट म्हळ्यार आमी जायते फावटी आमच्या गर्लफ्रेंडा कडेन बीन झगडटा किंवा बायले कडेन बीन जे लग्न जालें आहा ते झगडटा आनी मागीर आमकां न्हीद पडना न्ही. म्हणजे खूब काचावीज जाता मन आनी आमकां न्हीद बीन पडना रातभर. ताजो इम्पॅक्ट असो जाता की दुसरे दिसा आमी कॉलेजीन न्हिदतात किंवा कामाचेर गेल्या उपरांत थंयसर न्हिदपाक लागता. सो अशीच एक गोश्ट फ्लोरिडाक जाली. जालें कितें, एकटो चोर चोरी करपा खातीर एका घरान गेलो आनी थंयसर चोरी करतना ताका झेम आयली. चोरी बीन केली तेणी, बॅग बीन भरलेलें आनी मागीर थंयसरूच न्हिदलो. दुसरे दिसा सकाळ म्हणसर ताका ती जाग येवंक ना आनी मागीर जेन्ना कामवाली बाई जी घरा आयली पळय तेणी ताका पयलो पुलिसाक कॉल केलो. पुलीस येवन ताजो फोटो काडटाले तेन्ना सुद्दां तो घर येतालो. ताजे फोटोज तुमकां आतां सद्याक स्क्रिनीचेर पळोवपाक मेळटा. फ्रेंड्स, अश्यो गोश्टी जावपाक जायना ते खातीर प्लीज लक्षांत दवरात की रातचे सारके न्हिदात, दुसरे दिसा सारके कामाचेर चलात, नाजाल्यार भरपूर फोग पडपाक शकता दुसरे दिसा. आनीक कांय गोश्टी आहा जातूर तुमकां सारको फोग पडपाक शकता. फॉर एक्झाम्पल कांय क्वेश्चन्स, आनी जर तुमकां हाजे आन्सर येना जाल्यार नक्की फोग पडपाक शकता न्ही. घरा कडेन तर फोग पडटलोच, पूण हे क्वेश्चनाचे आन्सर जाणें तुका शिकयला ताजे कडल्यान सुद्दां फोग पडपाक शकता. कांय क्वेश्चन्स हांवें आमचे गोंयच्या तरणाट्यांक तशेंच डॉन बॉस्को कॉलेजीन गेल्लो तेन्ना विचारले आनी ते काय मजेशीर आन्सर्स म्हाका जे गावले. हांव तर तेन्ना खूब हांसलात, पूण हे आन्सर आयकतकीर तुमकां सुद्दां नक्की हांसपाक येतले. पळयात हे क्वेश्चन आनी आन्सर्स. रिपब्लीक डे खंयच्या दिसा मनयता? It's 26 Jan. कित्याक मनयता रिपब्लीक डे? Republic Day is made because that day the Constitution of India was made. रिपब्लीक डे खंयच्या दिसा मनयता? 26 Jan. 26 Jan. Yes. ओके, रिपब्लीक डे आमी खंयच्या दिसा मनयता? 15. रिपब्लीक डे खंयच्या तारखेक मनयता? 15th August. Not sure exactly. नाही नाही. आमी रिपब्लीक डे कित्याक सेलिब्रेट करता? Republic Day, it's like when we got independence, like, no? Any idea? Like, Republic Day is one symbol of independence only, no? Republic, yes, 15 August is there, but the Republic Day also is similar to that, no? कित्या खातीर 15 ऑगस्ट आसा जाल्यार आमकां 26 जानेवारी मनोवपाची कितें गरज? That I really don't know. त्या दिसा टोटली इंडिया हितूंतल्यान रिपब्लीक डे आमी मनयतात न्ही, कित्या खातीर मनयता? Republic Day. Idea. रिपब्लीक डे आमी कित्याक मनयता? जेन्ना आमच्या भारताक जनगणना बरयल्ली. हो भुरगो कोण तरी फुडें पावून जातलो, शुवर जातलो, हांव सांगून दवरता पळय. We got Republic from भारताक जेन्ना स्वतंत्र मेळ्ळो तेन्ना म्हणून आमी रिपब्लीक डे मनयता. फ्रिडम मेळ्ळें आमकां 15 ऑगस्ट. 15 ऑगस्ट. 26 जानेवारी? 26 जानेवारी गोंयाक स्वतंत्र. गोंयाक 26 जानेवारी गोंयाक स्वतंत्र मेळ्ळें. हय. Right? 19 December? No, we are still confused.
and you are making us confused. ओके 19 डिसेंबर कित्याक मनयता 19 डिसेंबर आता रिपब्लिक डे. 19 डिसेंबर रिपब्लिक डे. 19 डिसेंबर इज रिपब्लिक डे हां अँड 26 जानेवारी कन्फ्यूज हांव दोन्ही. तेन्ना आमची कॉन्स्टिट्युएन्सी फॉर्म जाली. ऑन दॅट डे बिकॉज वी गॉट एन फ्री इंडियन कॉन्स्टिट्युशन. कित्या खातीर मनयता आम्ही सेलिब्रेट करता जो इंडिया रिपब्लीक कॉन्स्टिट्यूशन फॉर्म झाला 1915 26 जानेवारी. खबर ना. कितें दिसता तुका कित्याक आसतलें सुटी मेळटा म्हणून. It's the day where India got republic. Means the power which the Indians voted for came into power. Whatever the rules were made and all. कित्या खातीर मनयता आमी इंडिया हे जाल्ली इंडिपेंडन्स 15 ऑगस्टाक ना सॉरी रिपब्लीक जाल्ली इंडिया. रिपब्लीक जाल्ली म्हळ्यार रिपब्लीक युनायट जाल्ली. युनायट सामकें खबर ना म्हाका. गोंयची सुटका जालेली त्या दिसा न्हू. गोवा लिबरेशन डे. रिपब्लीक डे रिपब्लीक डे कित्याक मनयता खबर ना. कित्या खातीर सेलिब्रेट करता तो प्रजासत्ताक दीन म्हणून साजरा करता सो त्या दिसा रिपब्लीक फॉर्म जाल्ले इंडियाचे. Something with public or something, no? कॉन्स्टिट्यूशन पोसा आणलो. Yeah, constitution came into force now. The Indian constitution was completely republic on that day. It was formed. न्यू कॉन्स्टिट्युशन तिने हे केल्लें फॉर्म केल्लें वेरियस रुल्स एंड ऑल. Totally free from इंडिया इज टोटली फ्री that day. त्या खातीर रिपब्लीक डे मनयता. 15 ऑगस्टाक त्या दिसा कितें जाल्लें Country was free from the Portuguese rule. And that is actually freedom. सद्याक पळय आमच्या इतले भुरगे आसा. हाय फ्रेंड्स. हॅलो तुजें नांव अशरफ. ओके अशरफ एक सिंपलसो क्वेश्चन तुका विचारता. रिपब्लीक डे सेलिब्रेट करता मरे तूं केन्ना सेलिब्रेट करता. फातिमा आमी रिपब्लीक डे सेलिब्रेट करता केन्ना करता. 26th what? July. रिपब्लीक डे सेलिब्रेट करता तूं. होय कित्या खातीर करता केन्ना करता. 26 जानेवारी. 26 Jan. नो होय 26 जानेवारी. अलिशा म्हाका सांग आमी रिपब्लीक डे कित्याक सेलिब्रेट करता. आता कित्याक करता दॅट डे रिपब्लीक ऑन रिपब्लीक डे डिक्लेरेशन जाल्लें 26 डिक्लेरेशन जाल्लें. कसलें डिक्लेरेशन. आता तांकां नेहरू तांकां खबर न्हू ते गांधी तेन्ना हांव गोंय आशिल्लो आतां जाला. रिपब्लीक डे आमी केन्ना मनयता. 26 जानेवारी. रिपब्लीक डे आमी मनयता हय केन्ना मनयता. 26 जान. 26 Jan. शुअर तूं. रिपब्लीक डे आमी 26 जानेवारीक सेलिब्रेट करता कित्या खातीर करता. Because it honors the date of the Constitution of India. Honors the day of the Constitution of India. त्या दिसा कितें जाल्लें. Because it honors the date of the Constitution of India. म्हाका सांग रिपब्लीक डे आमी कित्याक सेलिब्रेट करता. गोवा रिपब्लीक जाल्ली म्हणून. गोवा रिपब्लीक जाली ना गोवा. चेतन रिपब्लीक डे आमी कित्याक सेलिब्रेट करता. Because we got the republic. The Republic Day, right? पूण इंडिया गॉट रिपब्लीक बरोबर गजाल पूण रिपब्लीक डे इंडिया गॉट रिपब्लीक म्हळ्यार कितें. Basically, exactly the India got freedom from the British rule. Idea. ते तोडा घेता कितें ते.
India got its new policies and made their own What policies? LIC policies? made their own rules and regulation. Maybe to renew and get public like something like that. गोवा आजाद हुआ था. India liberate झालो. Republic Day. Republic Day India liberate झालो न्हू free झाला. Sure? They form their own rules and regulation. रिपब्लिक डे आमी कित्या खातीर मनयता खबर? Means आमचे जे डेमोक्रेसी आसा पळय ती त्या दिसा एस्टॅब्लिश जाल्या. विकास, रिपब्लिक डे आमी कित्याक सेलिब्रेट करता? For the Constitution of India. Anushka, why we celebrate Republic Day? It was celebrated because Constitution of India was found by Ambedkar. Yes! सद्याक म्हाका दिसता म्हाजे हांगासर जे क्वेश्चन्स आसा ते भरपूर गुगली पडटा हांगासर. एंड 26 जुलय, रायट? 26 January, your birthday. 26 January? What on 26 January? Republic Day. Sure? Yeah. Okay, 26 January आमी कित्याक सेलिब्रेट करता? India got republic. हे सगळे जाण म्हाका एकूच आन्सर कित्याक दिता? इंडिया गॉट रिपब्लीक. Yeah, Republic Day. 26 January. Republic Day. 15 August is Independence Day. 19 December. Goa Republic Day. Means Goa Liberation Day. रिपब्लिक डे कित्याक खातीर मनयता रे? Because India got freedom from British rule. And on Independence Day? No. Sorry. On Independence Day, they got freedom from here. On Republic Day. Idea. Different which they form their own rules and regulation. Rules and regulations. For driving. No. रिपब्लिक डे आमी मनयता. केन्ना मनयता? 26 Jan. 26 Jan. शुअर तूं? 110%. हय. ओके, म्हाका सांग रिपब्लिक डे आमी कित्याक मनयता? Reunion. Yeah, reunite. We get people together. Get people together. Kind of. बर्थडे आसा? No. आतिश, रिपब्लिक डे आमी कित्याक सेलिब्रेट करता? Constitution of India was drafted on that day. ओके, एंड खबर आशिल्लें तुका? For the Constitution of India. Why? Why means they made the Constitution of India. Why we celebrate Republic Day? The Constitution of India was drafted on that day. Constitution on that day. Constitution. Yeah, India became a republic nation. Republic Day. Yeah, I mean, it's first that they got independence on 15th August, and then on 26th January, that is on the Republic Day, we got the Indian Constitution. ओके, कित्या खातीर सेलिब्रेट करता? गोवा रिपब्लिक जाले म्हणून. रिपब्लिक डे आमी केन्ना सेलिब्रेट करता? What? 26 Jan. No. Yeah, sure. Yeah. क्यों सेलिब्रेट करते हैं हम? आज़ाद हुआ था इसलिए शायद. No. On 15th August Independence Day. वो क्यों सेलिब्रेट करते हैं? Independence मिला था इसलिए. आज़ाद हुआ, इंडिपेंडेंट हुआ क्या? Okay. तसमें म्हाका सांग रिपब्लिक डे आमी कित्याक सेलिब्रेट करता? Indian Constitutionाक related कितें जाल्लें न्हू त्या दिसा. कितें जाल्लें? Some bills were passed on that day. Something related to Constitution. The book of Constitution. Something was written. Something.